Now these organic farming clusters will be given incentives by the under a scheme called the Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). सेंटरान 500 क्लस्टर अलॉट केल्या गोंय. आता हे कित्याक करतात ऑर्गेनिक फार्मिंग पुश दिवपाक. म्हळ्यार ताचे आमी प्रोड्यूस घेतले कशें ऑर्गेनिक जावप ते आज हांवें डिक्लेअर केला की ऑर्गेनिक जो कोण रोयता ताजे आमी विकते घेतले. कोण घेतले? हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. आनी लोकल जर्म प्लाझा म्हळ्यार गोंयकारपणाचो तो उद्देश कितें की गोंयची जी भाजी आहा ते भाजयेक आमी मोडून दिवंक जायना. फाल्यां हायब्रीड तुका दुसरी मेळटा. हायब्रीड मेळ्ळी म्हणून गोंयचें वचूंक जायना. गोंयचें मूळ पीक उरपा खातीर आमी एक स्कीम करपाक तयारी आहा आमची टू बाय whichever the farmers produce, but they'll have to produce it organic. The government will be working with Dr. Arjun Shivanan's AVS farming whole team to see that organic farming is given a push in the state. पहिल्या वर्षी योजना सुरू झाली त्या वर्षी फक्त 14 मेट्रिक टन भाजी पुरवली जात होती. त्याचे मूल्य फक्त 3 लाख रुपये इतकेच होते. यावर्षी भेंडी, मिरची व गवार यांचेच प्रमाण जवळजवळ 550 मेट्रिक टन होते व एकूण मूल्य 2,33 कोटी इतके होते. विशेष म्हणजे यावर्षी जवळजवळ 2.58 लाख रुपयांचे 12 मेट्रिक टन इतक्या फळांचा पाणी पुरवठा शेतकरी बंधूंनी केला. भाजी लावपी गोयचे शेतकार सध्या हॉर्टिकल्चर महामंडळाचेर बेजार. विजयाक पुरस्कार सुवाळ्याक गेल्ले कडेन बरेच आयकुचे पडले. चिली आतां समज आमकां आयज 21 रुपया आसा जाल्यार आमची जेन्ना प्रोडक्शन जाता तेन्ना ती 15 रुपया जाता. देंवता आयज 40 रुपयान ते घेता. जेन्ना आमचे कडेन प्रोडक्शन नासता जेन्ना आमचो प्रोडक्शन जाता तेन्ना तिची रेट देंवता 20 रुपया 22 रुपया जाता. ते मार्केट्स हेचेर वता. जशें प्रोडक्शन वाडलें तसो मार्केट रेट देंवप. फायनान्शियली फार्मराक तेजो भरपूर लॉस जाता. एक्चुअली चिली प्रोडक्शन करपाकूच 22 रुपया खर्च आसा पर केजी. 22 ते 25 रुपया खर्च जाता. ते कन्सिडर करतात बेळगांव किंवा कर्नाटक भागांतले जंय लेबर कॉस्ट सादारण 250-300 रुपयान लेबर मेळटा. सो तुमी रेट कितली मागता? हाय कॉस्ट रेट आसता पळय ती दिवची म्हणून जी हायर सायड आसा पळय आनी जी एवरेज आसूंक जाय थ्रू आउट सीजन ती एक आमकां रेट दिली न्ही आमी मेंटेलिटी उरता की ह्या रेटाक आमची भाजी वतली. आनी दुसरी गजाल गोंयचो शेतकाराक लागून हो हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्थापन केल्लो. आनी जेन्ना स्थापन केल्लो तेन्ना CM आशिल्ले मनोहर पर्रीकर तांणी सांगिल्लें गोंयांत जी भाजी पिकता ती भाजी सगळी घेतले खपना जाल्यार भायर उडयतले. पूण आयच्या स्थितीन ते आयज ते कितें करता घेनात. ते म्हणटात खपना भाजी खपना डिमांड ना रिजेक्ट करतात. तेंचें कशें आसा मार्केटिंग जायना म्हणटा. मार्केटिंग स्कील ही हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यार नसता. ते गाडो दितना ते पळयना. ते एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर गाडो दितात आनी मागीर ती भाजी खपना म्हणून सांगतात. पण मिसयूज जातात त्या गोष्टीचो. एक्चुअली ते फॉर्मच जाला हे शेतकऱ्याक मार्केट दिवपा खातीर. सो कितेंय जे शेतकरी श्रम करून तयार करता ते हॉर्टिकल्चरान घेवप. इवन आमचो डिमांड आसा फुलां जी तयार करतात. म्हजे सारको आयज फुलां जरबेरा तयार करता. पण मार्केटान आमी जर घेवन गेले इंडिव्हिज्युअली जाल्यार 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मागता. कारण ते म्हणटा बेळगांव बेंगलोर सवाय मेळटा. सो हांगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच तेजी 3-4 रुपया पडटा. आनी ते मार्केट करप आनी प्रोडक्शन करप हे शेतकऱ्याक शक्य ना. सादी वरायटी सांगता हेणी वांयगी लायली. ICRान रिकमेंड करून ताका बियाणे दिले. ICR ही शेतकी खात्याची एक ब्रांच आसा जी तुका रिसर्च करता. तेणी जे दिल्ले बियाणे तेंचे रिजेक्ट केले हाका मार्केट ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साईश केरकार.